गृह आधार योजनेखाला लावार्थ्यांक मुखेलमंत्र्याच्या हस्तुकी मंजुरी पत्रां वाटप सुवाळो रवींद्र भवन मडगांवां हांगासर जालो। बायलां आनी भुरगीं उदरगत मंत्री विश्वजीत राणे, नावेलेचो आमदार उल्हास तुयेंकार, मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत ह्या सुवाळ्यात हजर आशिल्ले। नव्या 11,000 आवयांक गृह आधार दिवपाचें काम केलां, हाका लागून मुखेलमंत्र्यान बायलां आनी भुरगीं उदरगत खात्याचे उपकार आटयले। मुख्यमंत्री खूपचे कार्यक्रम आसा पण त्यांची इच्छा असली की गणपतीच्या पयलीं हे स्कीम इम्प्लिमेंट करपाची गरज आसा। बेनिफिशरी जावल्या त्यांचे कडेन पैसे आम्ही दिवपाचो आम्ही प्रयत्न करूंक जाय आणि गणपतीच्या पयलीं हे सगळे बेनिफिट हे 11,500 महिला हे पावोवपाचो आम्ही जो प्रयत्न आम्ही करपाक जाय, करपाकूच जाय। आणि मुख्यमंत्रीचे आनी एक आदेश आशिल्ले की हे जेन्ना आपण हांगा भाशण दितूच आनी जेन्ना महिलांच्या हातान फॉर्म येतले ते घरा पावपाचे पयलीं तुमचे फोनार SMS येतले, तुमचे पैसे फर्स्ट इन्स्टॉलमेंट तुमच्या अकाउंटान गेला ह्या तरेचे आम्ही प्रयत्न केले आसा। हांव चड वेळ घेना, हांव आयज महिला आनी बाल कल्याण खात्याच्या माध्यमांतल्यान हांव मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचे आभार व्यक्त करता की त्यांनी आमकां खूप सहकार्य केले। आम्ही हो विचार करता असताना फाल्यां सकाळी घडये कदाचित आम्ही म्हणटाले की आम्ही खंय आसतले, पण फुडल्या 2-3 वर्सांत कदाचित आमचे नेक्स्ट जनरेशन आसतले, आमचे भुरगे आसतले। गोंय आमकां त्यांच्या खातीर विकसीत केल्लें जाय। आज आम्ही पळयता की गृह आधाराची ल्हानशी तुमकां केल्ली मदत 1,500 रुपया म्हाका खबर आसा। म्हाका बरेचशे फावटी जेन्ना हांव भयणी सांगपाक येता सांगता की सरकारा कडलो 1,500 रुपया जो मेळटा, म्हाजे बाय कॉलेजीक वचपाक शकता, ताका मंथली जे 500 रुपया पॉकेट मनी जाय तो म्हाज्या गृह आधाराच्या पयशांतल्यान हांव दिता। म्हाज्या गृह आधाराच्या पयशांतल्यान हांव तेजी फीस भरपाक शकलें। गृह आधाराच्या पयशां खातीरच म्हाजे बाय शिकोवपाक शकले, बाबाक शिकोवपाक शकले। हे म्हटलेलें म्हाका खूब जाणां कडल्यान आयकूंक येता। म्हणजे गृह आधार फॅमिली इन्कमाच्या बरोबरच आपले फुडले जनरेशन घडयता असताना सुद्धा अशाच पद्धतीचे आमकां फुडले जनरेशन जे आसा हे फुडले जनरेशन बरें जाल्ले जाय। म्हणून तर म्हणजे ल्हानशी जरी मदत आसली जाल्यार सुद्धा जे एखादे फुडले जनरेशन जर घडयता आसत जाल्यार तें चड म्हत्वाचें आसा।